नमस्कार. आयच्या ब्रेकओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज जे विधानसभे भितर कामकाज जालां आनी फाटले 2 दिसां भितर विरोधक आनी रुलींग हांचो कॉन्फिडन्स कसो दिसता हाजेर आमी भासाभास करता. 2 मानेस्त आमचे बरोबर. पयले भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन सुभाषबाब फळदेसाय, स्वागत. आनी काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी आनी आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. अलेक्स, आय स्टार्ट विथ यू. 2 दीस जाले पण तुमचे मदीं कशें एक फ्लोर मॅनेजमेंट म्हणून जो प्रकार असता किंवा एक ताळमेळ असता किंवा एक कॉर्डिनेशन असता किंवा खंयचो एक इशू घेवन सरकाराचेर हल्लाबोल करप असता ते अजून मेरेन दिसना. आज कांय कॉलिंग अटेन्शन जालीं. फाटली 2 दीस क्वेश्चन आवर जर पळयलो जाल्यार दयानंद सोपटे वॉज द हिरो ऑफ द क्वेश्चन आवर, पूण ताका बॅक करतना आमकां कोणूच दिसलो ना. म्हळ्यार मदीं एक उठून मातशें ताका समर्थन दिवपा सारके प्रकार जाले, पूण एक कॉर्डिनेटेड स्ट्रॅटजी जी लागता सरकाराक काउंटर करपा खातीर ती ओपोजिशना कडच्यान दिसली ना. यू एग्री विथ दीस? To some extent, I would agree with it, but otherwise, there have been issues like we have supported him for the question hour. It's not that we have not supported him. Is actually he had a nice question. We somehow, somehow we could have managed a lot of things, no doubt about it. But then the issue was good, and we raised an pertinent issue where what answer was given also was wrong to the House. Now, when it comes to such type of things, the Speaker should intervene and call for action, which the Speaker also failed as a whole. I think we should, in a democracy, the Speaker should intervene and take a decision as far as those things are concerned. I tried to put up to the Speaker that this is the problem. And Vijay Sardesai did not agree with you. No, Vijay Sardesai is not the person who should agree. The constitutional head is the Speaker. Correct. Speaker, he is part of the government, so he will never agree. But the Speaker should have enforced that this should have been done. In other words, is the management, whatever you do is the ruling government along with the Speaker. Sometimes the Speaker also, listens to whatever they say, and it happens. Anyway, but one thing is sure, the government was the answer, and the whatever reply was given by both the minister and the government, even the Speaker, even the Chief Minister intervened. I think is quite a bad state of affairs as far as the government is concerned. एक गजाल आसा की ल्हान सेशन जेन्ना आसता तेन्ना कॉम्पॅक्ट इश्यूज येवपाक जाय, मेजर इश्यूज येवपाक जाय. फाटली 2 दिसां भितर तशें स्टेट वायड रेमिफिकेशन्स आशिल्ली इश्यू आमी आयिल्ले पळयले ना. कितें दिसता की ओपोजिशन अशी मेजर इश्यूज रेज करना अजून मेरेन? It's a smooth sailing for the government. No, everybody is aware about their composition, even though they have a higher number as compared to last assembly session. But this time it is entirely a failure. Now, Alex Bob Sangda, ki te speaker anil. Why speaker should intervene into your questions? It is your responsibility to take answers from the concerned ministers. You see, दयानंद सोपटेन बरे प्रश्न विचारले, पण प्रेजेंटेशन ऑल्सो ही फेल्ड. ही हॅज टू, म्हणजे ताणी ती पयलींच नांव काडून ताका दिवपा जाय आशिल्ली न्ही. These are the illegal, this is the answer I wanted, and these are the names which are missing. These big projects which have given clearances by the TCP, technical clearance असतले बाकीचे. विजय ताका शेणितालो तूं क्लिअरन्सीक म्हणटा ते टेक्निकल क्लिअरन्स म्हणून. पण on these issues you should have got everybody together. But that strength, तुम्ही म्हणटा कित्याक की ओपोजिशना कडेन स्ट्रॅटजी. you should not expect answers from the Sabhapati. Speaker, why should he intervene and ask on behalf of the MLA or the Opposition. member? On behalf of opposition, why should he ask? You failed to bring it to the notice of the minister. एक गजाल जी आसा की परत ल्हान सेशन ताका लागून मेजर इश्यूज जे आसात ते इश्यूज फोर फ्रंटार आसपा जाय आशिल्ले. नाव वॉट सुप्टे डीड इन लास्ट 2 days इज व्हेरी इंटरेस्टिंग, पर्टिनंट. मागीर ताणें काल जो 2 इश्यूज रेज केले, दोनी कडेन कितें तरी गुड्डल आसात हें ताणें हावसाच्या नदरेक हाडून दिलें. बट अल्टिमेटली कांय स्टेट वायड इश्यूज जे आसात ते स्टेट वायड इश्यूज दर दिसाक एक, आनी त्या एके इश्यूचेर सरकारा कडच्यान आन्सर्स घेवप, अशी एक जर व्यूहरचना जाल्ली, स्ट्रॅटजी जाल्ली जाल्यार आनीक चड बरें जावपाचें. तें जातना अजून मेरेन दिसना ओपोजिशना कडच्यान. डोंट यू एग्री? I have now today I put 3 questions. One of my best questions today. It has come 12th in the ballot.
Now, in this question, I put about law and order situations, and more about drugs. I have got a reply. In my reply, I have got that there are no major cases in this whole year that have been caught as far as drug is concerned. Now, you tell me one thing. All small cases, you mean to tell me there is no major drugs happening in Goa? Then Chief Minister said, and drugs आहे ना म्हणून. कॉलेजीन पावला drugs, स्क्लान पावला drugs. आणि अजून देखो एक major case आहे ना, what it implies? Now, all these issues we try to, it's not that we don't, all our questions have got various issues. Maybe we lacked a little bit of coordination as far as each, as a joint opposition is concerned. But each and every member, if you go to see, have put in pertinent questions. तुम्ही And म्हणता in की 4 days, one second. प्रश्न 4 विचारतात. 4 days assembly, there was a lot of pressure on the chief minister. त्याक लागून, every time he keeps saying it. Yesterday also he made a statement. I'm going to have 25 days session. I'm going to have 30 days session. Now for the last 5 years, Subhash was with me. He was a member. Ask him how many 50 days sessions or 25 days session he took. How fast and how manipulated they are. Big subjects like vigilance, home. त्या दिसा काढप आणि 25 कान हेड दवरप 25 हें दवरप क्लब करून दवरप. क्लब करून दवरप सो दॅट वी डोंट एबल टू स्पीक दॅट इज द सारखे इफिशियंट अँड ट्रिकी वे ऑफ मनोहर पर्रीकर. दिस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट की इतली ल्हान सेशन घेवप की ओपोजिशनाक स्पेस आणि स्कोपच मेळचो ना मेजर इश्यूज रेज करपाक. आयज हाऊस कितल्यांक काबार जाल्ले आसा, हय. काल हाऊस कितल्यांक काबार जाले. इफ यू हॅव टू एक्सटेंड इट, इफ यू वॉन्ट टू, तुम्ही प्रेशर माउंट केले बगर हाऊस एक्सटेंड किती जातले. द गिवन 4 days यू डोंट ट्रान्झॅक्ट द बिझनेस ऑल्सो. तुम्ही किती म्हणता की तांचे कडेन 4 दिसा खातीरच इश्यू ना. See, the issues which needs to be elaborated, which you need answers from the ruling government, तुम्ही ते करपा वचत ना. पास जाऊन जाल्ल्या भशेन हाऊस केत बेगीन सोंपता काय म्हणून पळयता ऑपोजिशन अशें दिसता पळोवपाक गेल्यार. तुम्ही किती म्हणता की ओपोजिशना कडेन इश्यूच नात. बरें, ताका लागून आयज 4 दीस सुद्दां खूप झाले. हांव कितें म्हणटा, आयज तुम्ही आतां business हे 4 दीस सुद्दां खूप झाले म्हणटा तुम्ही. हय. तांचे कडेन इश्यूच ना. आता इश्यूज या 4 दिसां पळय. भितर तुम्ही इतके तयारी करपाची, तुमचे फ्लोर मॅनेजमेंट आणि गव्हर्नमेंटाक टास्कार घेवपा खातीर करपाचे नाच. एक गजाल आहा की तुम्ही जर म्हणटा की 4 दिसाचे सोपटेच्या क्वेश्चनाचेर यू गिव अप दॅट. गिव अप द ऑपॉर्च्युनिटी. गिव अप द एक ऑपॉर्च्युनिटी. मिनिट ना आज किती बिझनेस आले ते म्हाका ना, सांग ना, आणि म्हाका पळय, सांग पळय, आज Alex. हाऊस कितको एक्सटेंड करपा ते तू सांग. नो द पॉइंट इज, तांचो पॉइंट इतलो आसा की इतली जर मेजर इश्यूज आसात हय. जाल्यार तुमची दिसाक येवनी न्ही एक 8-10 कॉलिंग अटेन्शना. कॉलिंग अटेन्शन कॉलिंग अटेन्शन तुमची आज आशिल्ली 2. अरे तुमकां जर इश्यूज काडपाक जाय, इश्यूज जर घेवपाक 4च दिसाचे सेशन घालात न्ही तुम्ही कॉलिंग अटेन्शना. फाल्यां जर घेतलेला कॉलिंग अटेन्शना घालात न्ही बोवाळ की आमची कॉलिंग अटेन्शन वी आज आर session कित्याक बेगीन cover करता? पॉइंट When you have a time. इज पॉइंट इज यू कुड हॅव मेड एन आर्ग्युमेंट. We are giving business to the government to conduct, and government is not allowing the business in the house. पण तुम्ही तशी काही केली ना. That is what his point is. 4 दीस खूप झाले म्हणतात अशा परिस्थिती भितर. तुगे आत कितें आहा, तुवें एक आमगे आमदाराचे एक केस घायलो आहा. एक आमदारा तूं इतलो आमदार स्वताचेर calling attention. पर्रीकर जोतर इतलो आपण क्लीन मनीस म्हणटा जाल्यार आनी ट्रान्सपेरंट म्हणटा आनी सुभाष म्हणटा ऑपोजिशन आहा तेंचेर आनी केस आनी कित्याक घालताय तुमी. इतली ओपोजिशन बाबत आसतले. हय कित्याक आनी केस घालताय. म्हाका तेंच म्हणटा तें हें आतां ती केस आनी कित्याक घालताय. कोणा भिजरावपाक म्हणजे कोणे कांय उलोवप ना. बेसिकली व्हॉट यू वॉन्ट टू से इज किती केस घाल्ल्या म्हाका सांग पळोवया. तुझे केस घालूंक जायना न्ही. मागीर कोणाचे जात तेंचेर घाली जर जाय जाल्यार यू बिलीव मुझे केस घालपा जाल्यार हे सारखे सगळे जाताले. तशें न्ही रे. तूंय बिलीव करता न्ही, तूं क्लीन म्हणून तुजेर केस ना. आतां केस घाल्या ते क्लीन ना हाचो अर्थ असो जाता न्ही. तुम्ही म्हणटा की केस घालपा जाल्यार पर्रीकर तुजेर सगळ्यांनी पयलीं घालपा न्ही. You are the toughest player. बट यू आर सेइंग की कोण तुमगेले कांय लिडरांचे केसी आहात. दॅट इज वाय नोबडी वॉन्ट्स टू कॉल द अटेन्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर टुवर्ड्स देमसेल्स. त्या खातीर तुम्ही भिवून आता असेंब्ली भितर होतात. त्या खातीर भिवून तुम्ही इश्यू काडनासतना रावतात. ना भिवून कोण काडना. भिवून कोण कोणा बी ना संवसारांत. कोण पर्रीकर जोतोर आतां इतलो बरो मनीस जालो जाल्यार हेंका म्हणजे हेंका बीन ते 4 दिसां असेंब्ली कोण हाललो. कोण कोणा बी ना. ते तुमकां भिवून तांणी 4 दिसांची असेंब्ली केल्या. ते आनी सांगपाय तुका आनी 20 दिसां केलो जाल्यार तेका आनी धरताले आमी सगळ्याक. एक गजाल पळय, एक गजाल सामकी आहा की सुभाषबाब की 4 दिसात जेन्ना असेंब्ली आसा तेन्ना मेजर क्वेश्चन्स येतात की बाबा कितें फक्त फॉर्मालिदाद विंटर सेशन जावपाक जाय म्हणून घेतले काय म्हण. आनी खूब फावटी मुख्यमंत्री स्वताय उलोवन दाखयता की ताकाय मनांतल्यान खाता तें
की इतली कमी दिसांची सेशन जाता मग काल तांणी बर्थडे रेझोल्युशन सांगलें की आपल्या 45 दिसांची हे तर एकदा असेंब्ली जावं घेवपाक ना. जाय म्हण ना नाही So, आम्ही एकदा झाला. गेल ते खूप फावटी प्रत्येक वर्साक एक 20-25 दिसाची एक सेशन असतात अरे बाबा बिग 15 सेशन दिवसान देखून आसनासली आणि ती देखून कट्टेल करतालो आय रिमेंबर फॉर 50 years ऑफ द असेंब्ली 50 years जाले त्या वर्साक आय एम गोइंग टू कंडक्ट 50 days सेशन म्हणपा लागलो अरे बाबा तेका यू टर्न मारपा इतली सोय जाला तेणे कितले माले तो विसरलो आसतलो आतां काल स्टेटमेंट केला आपण किती 25 दिसांक करता म्हणून काल 45 days. नो व्हाय इट इज नॉट 45 days करतलो मनोज पर्रीकर अलेक्स अरे बाबा वर्सा आसतलो तें अलेक्स म्हाका एक गजाल सांग वॉट इज अ प्रॉब्लेम कारण एक गजाल प्रामाणीकपणान जाणवता तुमी जशें म्हळें की फाटली 2 दिसात जर बिझनेस पळयलो गव्हर्नमेंट इट सेल्फ डीड नॉट हॅव बिझनेस टू ब्रिंग टू द हाऊस सो देर इज सम जेन्युनिटी इन टू दॅट की बिझनेसच ना वॉट इज हॅपनिंग वाय देर इज नो बिझनेस इन द हाऊस एक ओपोजिशनाची गजाल आतां मातशी कुशीक दवरया वाय गव्हर्नमेंट डज नॉट अ बिझनेस इन द हाऊस कारण सेशन जावन आतां ऑलमोस्ट 4-5 म्हयन्यांनी परत दुसरी सेशन जाता कित्याक ना बिझनेस फर्स्ट बिझनेस म्हणजे क्वेश्चन आवर्स आसा न्ही हय इफ देर इज अ म्हणजे एक 20 दिसांचे सेशन आसा जर जाय नॅचरली दी क्वेश्चन्स वील कम अँड मोर MLAs वील गेट ऑपॉर्च्युनिटी टू प्लेस देर आमी आयज काँग्रेसीन कितें पळोवपाक जाय ऑन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ गोवा एज अ स्टेट खंयचे क्वेश्चन्स आसतले आयज तुमी काडटा ते चिरी क्वेश्चन्स कोणी एक घर बांदलें आसा आनी ताका कोणी परमिशन दिला ताका टेक्निकल क्लियरन्स कोणी दिला instead of that you take up bigger issues which are affecting the whole Goa the session is very small according to which issues affect Goa पळय आता पळय फॉर एक्झाम्पल आता पळय let us- इतलं let us- let us- I tell you which कोलाचो questions जो बोवाळ चाललो पळय आज सकाळी सावन तूं उठता खंयचे तरी इश्यू भितर कसो तरी कोल घुसयता आनी सीएमाचे पॉयंट मारत आसा आता कोलार कशे पॉयंट मारपाचो Coal is a इश्यू big issue baba हय ते तूं पॉयंट मारता तो point martha we have asked for a discussion we have asked for a half an hour discussion on coal and river nationalization and मुख्यमंत्र्याचो सरळ आरोप आसा tomorrow तुमचेर we have got tomorrow we have got a resolution मुख्यमंत्र्याचो सरळ आरोप आसा तुमचेर हय की तुम्ही खंय एक भूत तयार करतात हय त्या भूत खंय तुम्हीच पळयतात आणि बोवाळ घालतात भूत 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 म्हणून आणि मागीर तुम्हीच त्या भुताकडच्यान खंय पयस धांवतात ना लोकांन ऑलरेडी तें भूत तयार करून 2012 फोटो येयले ते लोक उडास आहा लोक आतां आनी भुतान चोयना लोक खरे जाल्यार हें करता तो विसरलो तेणी ती जी भूत म्हणली 2012 एक भुताची तेणे आजून देखून लॉजिकल लँडाचे वयलो ना रायट फ्रॉम मायनींग बूथ टू सारकें हॉस्पिटल बूथ ते हॉस्पिटल बूथ म्हणटा तो विश्वजीत तेगेल्यान पावलो ते पी 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 कोण बॉब मारतालो तो तेगेल्यान पावलो अजून देखून एक भूतांचेर आनी कोला सांग तुका कोला सांग आतां तो पड कोलाचे फाल्यां उलोवया कोलाचे भूत भूत पड म्हणटा तो ही इज ट्रायंग टू इज ट्रायंग टू डॉज द क्वेश्चन बट इज नॉट गेटिंग डॉज्ड पीपल ऑफ गोवा वॉचिंग हिम You are saying coal is River not a nationalization boot, also but people are coal watching is him. not a boot, coal is a real monster. yes real monster no it's going to eat him up Yeah. एक गजाल सांगात म्हाका हो जो आसा अलेक्साचो पॉयंट की देर इज लॅक ऑफ कॉन्फिडन्स म्हळ्यार कोलाचो इश्यू एज एन एक्झाम्पल फाटले कितलेशे दीस जाले सरकार कन्सिस्टंटली सांगता की बाबा आमी आतां तितलो दवरतले एक्सपान्शन जावपा दिवचो ना मुख्यमंत्री म्हणटा आपण एक पत्र बरयलां आनी तरी आसतना देर आर एप्रिहेन्शन्स इन द मायंड्स ऑफ पीपल हो एक जो लॅक ऑफ ट्रस्ट आसा डू यू थिंक दॅट लॅक ऑफ ट्रस्ट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम दॅट एक एकदां सरकाराच जे कितें सांगता ताजेर विश्वास दवरपाक लोक फाटी फुडें जातात सरकाराचो विश्वास कित्याक दवरनात आतां कोल ही हॅज टोल्ड सो मेनी टायम्स दॅट ही इज नॉट गोइंग टू गिव परमिशन्स आणि कोणाक खंयच्यो ऑथॉरिटीज आसा तांकां स्ट्रेट लेटर बरयल्लें आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बरयल्लें आसा दॅट वी वील नॉट अलाव एनी मोर एक्सपान्शन ऑफ he has कोल not written letters you are This is even what- now you are telling lies No, that He is has what not written letter. Parikar has said. No, This he is has not what written you letter. need to I'm telling counter. you, he has not written letter. Now tomorrow You you will will ask have for the letter in opportunity. assembly tomorrow. I'm giving you the letter. Can you provide me No, the letter? you will no, Alex, will you Can you ask provide me the letter? will you ask for the letter tomorrow Yes. in the I am house? prepared not only So to the ask him the Honorable letter, Chief Minister I am giving said- him a copy of his letter. What he has given to the central government, I am giving a copy of his letter. And in that what he has written also I am telling. No way he has written coal nak म्हण एक सेंटेन्स दाखयला हांव पॉलिटिक्स सोडटा म्हाका कॉपी हा आनी हाल दाखयता तेका कॉपी हें कितें जालां हें कितें जालां तो परिकर फोटो मारता आनी एक फॉलो करता ते फोटो तो फोटो मारता आनी ह्यो फॉलो करतात You will put फाल्यां this in तेका the house हावसान tomorrow. expose You will put करता. this in फाल्यां the house expose करता tomorrow. Okay. No, म्हाका एक गजाल सांगात हो जो एक इश्यू जो आसा कोलाचो ताजेर सरकार कन्सिस्टंटली सांगता की बाबा पळय आमची ही भुमिका
पण लोक विरोधक म्हणून काम विरोध करपाचे पण लोकांचोय बी एक लोकांचे म्हणले apprehension खंयचो म्हणटा तुम्ही There are आय many- डोंट सी many पीपल activists- बिलीव दॅट गव्हर्नमेंट वॉट एव्हर दे हॅव एश्युअर्ड दे हॅव नॉट गॉन अहेड विथ दिस कोल तो 20 मिलियन टन्स जावपा आशिल्लो 5 मिलियन टन्स आसा and they had a proposal of 35 million and finally You know how 55 much is the today? What is the capacity? No, What is the capacity? Alex, one minute, Let one us minute. contest only the capacity today, Wait, come on. wait. We'll go into details later. But तुमका दिसता की सरकाराचो जो एक लोकांचो जो एक सरकाराचेर बेसिक विश्वास असपाक जाय तो विश्वास तो पूर्ण विश्वास आसा. आसा काय ना तो पूर्ण विश्वास आसा आणि आमकां तो पूर्ण clearly विश्वास दिसता. आहा. राले, काय न्ही? या. आयज मनोहर पर्रीकरान म्हणले आसा की भूत हे नाचयतात आणि तीच भूत तांकां खावपा येतकच हे धांवतात तेच भूतां भूत 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 म्हणून बोवाळ करतात भूत खंयचे खंय काय नासलेले लोकांकय खबर आसा की मनोहर पर्रीकर जे स्टेटीक अपायकारक आसा जे स्टेटीक आसा ते मनोहर पर्रीकर केन्नाच घेवचोच ना हो विश्वास अजून दुसरो लोकांमध्ये मुद्दो जो आसा. आसा नो विल कम टू कोल टुमॉरो अगेन ना म्हाका एक गजाल म्हाका एक गजाल आज सांगा. सांगेला हय. तो इशू डिस्कस करपाक मग काली म्हाका एक गजाल सांगा म्हाका एक गजाल सांगा एक दुसरो आज विशय आयलो लॉ अँड ऑर्डरीचो कारण हो सामको लोकांच्या काळजाकडचो इशू कारण अल्टिमेटली अ सिटीजन हॅज टू फील सेक्युअर्ड करेक्ट आणि जेन्ना दरोडी जातात कोण एटीएम फोडटा एटीएमाचे सेक्युरिटी गार्डाक मारता देर अनादर इन्सिडंट जंय एटीएमच घेवन पळून वतात इतली जेन्ना सारकी दरोडी पडटा पळय तेन्ना लोकांच्या तकल्यार एक भंय निर्माण जाता आज तुमी तो इशू काडला आनी मुख्यमंत्र्यान ताजेर सारकें विथ स्टॅटिस्टिक्स रिप्लाय दिला आर यू सॅटिस्फायड दॅट गव्हर्मेंट इज एटलीस्ट सिरियस अबाउट लॉ अँड ऑर्डर बिकॉज चीफ मिनिस्टरान उबो रावन लोकांची जबाबदारी सांगली सरकार कितें करता तें सांगलें ह्यो स्पश्टपणान नंबर आंकडे दिवन सांगला आर यू सॅटिस्फायड आंकडे बडे आहे हय ते पुलिस आय एक्सपर्ट्स टू गिव आंकडेज अँड मनोहर पर्रीकर इज द गुरु ऑफ दोज आंकडेज आता मायकल लोबनो आज सांगिल्लें ताका की मिसिंग पडे कंप्लेन जाताय they are not considered as crimes थेफ्ट्स म्हणून no they are not considered as crimes thefts whatever dacoity देखून जावपाक शकता now if these fellows this police is not allowing police स्टेशनार गेल्यार कंप्लेन देखून रजिस्टर करपाक दिनाय लोकांक इतली बरो रिकॉर्ड दवरून सोदतात त्या पेपराचेर this is not correct second thing as far as law and order जोतर लोकां जोतर भंय ना जाल्यार मनोहर पर्रीकर आतां इतली इन्सिडंट जाताय ते कशें जाताय What is the you tell me एक इन्सिडेंट रिड्यूस जाल म्हणून सी मुख्यमंत्र्याचो बेसिक आर्ग्युमेंट आसा की दरोडो सुद्दां पयर जो जालो हय अरेस्ट केले न्ही आमी अरेस्ट केले हय सो देर इज एक्शन एक्शन पुलीस आर एक्टिंग ओके यू एग्री विथ दॅट आज बरें एक लॉजिकल एंड कन्विक्शन जालें म्हणून दाखय आज हांव म्हगे क्वेश्चनाचो रिप्लाय चयतालो फ्रॉम दीस होल इयर एक पासून लॉजिकल एंडाचे चार्जशीट जाले नाय थोडी केसीस आउट ऑफ 80% केसीस दीस होल इयर चार्जशीट जाले नाय ड्रग केसीस आर रिलीज जाला ड्रग केसीस इज द हायेस्ट केस ड्रग केसीस जर रिलीज जाले जाल्यार आनी कितें वॉट यू टॉकिंग अबाउट HPTs एंड ऑल दॅट हाऊस ब्रेकिंग थेफ्ट्स एंड ऑल दॅट दे आर स्मॉल ऑफेन्सीस ड्रग्स केसीन जर रिलीज जाता जाल्यार आनी कितें उरलां वेर इज द लॉ अँड ऑर्डर यू तुम्ही कितें म्हणटा तांचें म्हणणें की लोकांच्या तकल्याक दुबाव आसप किंवा ऑपोजिशनाच्या तकल्याक दुबाव आसप इज कंप्लिटली फेअर बिकॉज स्टॅटिस्टिक्स तुमच्या मुखार आयिल्ले आसा and comparative statements have come right from for last 5 years also you or last 10 years you see in this government whether the dacoities robberies have come down drastically आणि लॉजिकल एंडाक तू गेलना म्हणटा तू एवरीडे यू सी अरे तुमको पयशे ना ते गव्हर्मेंटाक काम करपा लोकांको पयशे ना तरी आसतना तुगे क्रायम आसून देखो देवना क्रायम देवपा जाय लोकांको पयशे नाही हांव एक गव्हर्मेंटाक गोष्ट सांगता तुका crimes हे वाढत रावतले इतले बाकीच्या जाला. स्टेट्स एज कम्पेअर टू दी अदर स्टेट्स वेर दी क्राइम्स आर गोइंग हाय अँड हाय तुमचे काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसा Other तातूंत भितर पळय दाखयता आमच्या ह्या सरकारा भितर गोंयचे तुका पळयतले क्राइम्स आनी बाकीचे जे स्टॅटिस्टिक्स आसा इट शोज आमगे काँग्रेस गव्हर्मेंट आला अलेक्स ते कितें सीएम म्हणजे बेजिक जे आर्ग्युमेंट आशिल्लो की आपूण इन्फ्रास्ट्रक्चर पुलिसेच्या जाग्यार घालता पेट्रोलिंग खूब सिरियस जाला इन्क्लुडींग जेन्ना एक्सिडेंटाचो मुद्दो आयलो तेन्ना ताणें सांगलें की बाबा पळय पूर्व जितली चॅलेंज दिल्ली ताच्या की 1 लाख चड चॅलेंज ऑलरेडी आमी नोव्हेंबर मेरेन दिल्यात म्हणून सो एक डिटरंट तयार करपाचो खंय तरी एक लॉ आनी ऑर्डर उरतली हाजे खातीर चड सिस्टमॅटीक एफर्ट्स चालू आसात दीस इज द पॉयंट ही इज मेकिंग चलन पड चड जाले ते ट्युरिस्ट भितर सत तितल्यांकूय हाडायताय आमी इतली स्टेटीन वयताय कोण आमकां हाडायना तातूंतल्यान तूं म्हणटा रॅश आनी नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग कमी जायना म्हणना एवरी 15 मिटराचे पुलीस दवरला ताका ताना दिवपाक कोण ह्यात तितल्याकूय धाडायताय
आनी ताला वाडयता आहा तो आनी तें कित्याक मातशें रेव्हेन्यू शॉर्ट जालें नॉट रॅश अँड नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग. रॅश एंड नेग्लिजंट न्ही. इट इज ऑल सी what I'm saying, seriousness starts from the law न्ही. If you are serious, you put the law in order. Don't put people to catch a thing. You prepare systems. You want to do something, no? Prepare systems. Prepare, put sensors which will show overspeeding. Put sensors. Give checking of alcohol. Do some important things. Don't do that. All stop police and say that I have done law and order. आणि don't show offenses register करून नासतना house begin thefts register करून नासतना don't show my records are clean. Don't do that. Don't do manipulative politics and no in at least administration. आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन तेगे उलयता जाल्यार ते मागीर उलया. तो एक गजाल आहा की तांचे की रस्त्यार जर पुलीस आसात जाल्यार रस्त्यार पुलीस आसून ताणें तालाव दिवप इज नॉट दी एविडन्स that you are trying to monitor and Correct. reduce rash and how negligent other ways driving. you can pay जे कितें मेजर्स This is a tourist Let him state. This is a finish, touristic let him state. finish, let him finish. दिस इज अ टुरिस्टीक स्टेट आणि तुम्ही सांगता की तुम्ही एक दोन जाग्यार पळयले आता तू कोणी हेल्मेट घालून जर टुरिस्ट येता आणि ताका आमी अलाव करतले 3 जाण घेऊन बसून वता ताका अलाव करतले कोणाच्या स्कुटरीचेर तो वता ताका अलाव करतले हातून भितर तूं जेन्ना भायलो टुरिस्ट म्हणून येता तो जर व्हेकल चोरपी चोरच आसा जर जाय जाल्यार ताका स्टॉप करप ना. वॉट इज दिस? तू आयज तू खंयच्याय एक 15 किलोमिटरांचेर आतां पास जाता आसतना एक 50 किलोमिटर्सांचेर पास जाता आसतना यू वील फायंड एटलीस्ट 5-6 प्लेसीस देर आर ट्रॅफिक पोलीस देर आर तुगेले हें आसतलें इन्फोर्समेंट सेलाचे RTO आसतले बाकीचे आसतले ही सगळी ऑर्डर प्लेस टू प्लेस घाल्ले आसा विच क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर दी रॉबर्स जावं कोण येता तांकां भंय आसता. रातचे तुका 11 जाली तशें सगळे चेकनाके सील जातात पेट्रोलिंग जाता इतकी आसा म्हणून आयज डेकॉयटी रॉबरी जावं बाकीचे बारीक बारीक गजाली आसा तेजेर कंट्रोल ताका लागून एक डेटरंट तयार जाता जाल्ले आसा तेच हें आसा न्ही. आनी तूं जो म्हणटा की लॉजिकल एंडाक वचना तूं गो एंड टेक दी रिकॉर्ड्स फ्रॉम the previous years to this and let me finish. Let me tell you one thing. They are traffic police, so they are policemen. No. Traffic police and basically, police, there are a lot of difference. Alex, enforcement cell RTO traffic police That is not. तू म्हणटा बेसिकली रस्त्याचेर तू म्हणटा की रस्त्याचेर एक डिटरंट तयार सो जाता. तू इतली पुलीस गेलेले रे हेल्मेट घालप बी सॉल्व सिस्टमॅटिक जाग्यार येवपा जाल्ले तुगे लॉ ऑर्डर हे ना जाग्यार दॅट मीन्स युअर सिस्टम हॅज फेल्ड दॅट मीन्स यू आर डुइंग इट ओनली अरे सिस्टम हॅज फेल्ड. in every state that is there in No, every state is not there. Every state not there. You compare the offenses. Alex, now another major issue जो आज आयिल्लो तो चांदूरचो. Okay. as far as जो स्टेट हायवे आसा तो डिनोटिफाय करचो म्हणून. ना हो फक्त असो चांदूर स्पेसिफिक काय प्रॉब्लेम न्ही. गोंयभर अशी कितलेशेच स्टेट हायवेज आमचे आसात जाका लागून तांचे सायडीच्यान दुकान आसात बार आसात फाल्यां एक्सपान्शन करतना ह्या दुकानांचो बारांचो सगळ्यांचो प्रश्न येवपाक शकता. हाव इज युअर पार्टी लुकिंग एट इट? कारण लास्टाक चर्चिल बाबान मदीं उठून म्हळें की तुमगे एकदां एक्विजिशन जालें एक्विजिशन जाली उपरांत जर थंय कोणें दुकानां किंवा घरां किंवा बार जर उगडल्यात डेमोलिश करा म्हणून सांगलें ताणें सरळ. इट लुक्स व्हेरी आयडियल. पॉलिटिकली इट मायट बी डिफिकल्ट. वॉट इज युअर पार्टी स्टँड? ते एक्चुअली ऑलरेडी मोपा कॉमेस केलें तेणें करपाचें चर्चिल आय थिंक आयकिल्लें तेणें तिंगा कॉमेस केला. एनीवे लेट अस कम टू दीस पॉयंट. हो पड रस्तो आहा लोकांगे एप्रिहेन्शन आहा थिंगा. एक एप्रिहेन्शन म्हणल्यार कोल ताका लागून हांवें म्हणलां आनी लोक म्हणटाय थिंगा हे कोल हाडूं सोदताय म्हण हे सायडीन बी आनी थिंगा ऑलरेडी तेगे हेका पॉयंट एका हिंगा तुगेलें कबरालाय कॉन्स्टिट्युएन्सी काल ग्रामसभा जाल्या फाटी आनी कोल हँडलिंगाची ती बंद करपाक केलां. बट एक गजाल सो वॉट आय एम सेइंग चीफ मिनिस्टर म्हणटा की हो रस्तो कोला खातीर न्ही म्हणून. चीफ मिनिस्टर क्लियर हावसा भितर सांगला. चीफ मिनिस्टर कितली फावट फोटी मारले सगळ्यां भितर उडयत म्हणलें तेणें कोणा भितर उडयलें ते हांव कितें म्हणटा तुका चीफ आतां मनोहर पर्रीकर 1990 पॉलिटिक्सांकच नासलो त्या वेळार हो लँड एक्विजिशन केल्ले रोडा खातीर स्टेट हायवे हो आयडेंटिफाय नोटिफाय जाल्लो 1990 एंड मच बिफोर दॅट. पर्रीकर तसो मनीस नासले हांव कितें सांगता आयकून घे. इफ ही हॅज प्लॅन्स टू कॅरी कोल तूं ट्रान्सपोर्ट करपाचो कोल हाडपाचो ही भूत तुमी तयार करता आनी लोकांच्या तकल्यां भितर घालता. लोक म्हणटा पर्रीकरान केल्लो नोटिफाय हांव म्हणटा लोक म्हणटा पर्रीकर इन फॅक्ट इज सेइंग दॅट आनी तुमी एनओसी घेतली पंचायतीन ते तुगेले आसोल्डा पंचायतान पयली एनओसी दिली एनओसी घेवन कोल नासतना तुमचे भूत तयार आमी भूत तयार करता. लोक म्हणटा तुम्ही म्हणटाय काँग्रेस एमएलए न्हिदलो आहाय म्हूण आनी तुमी आमकां कित्याक ब्लेम करता रे बाबा? अरे तू कोल नासतना ते भूत कित्याक तयार करता? काँग्रेस आमदार न्हिदलो आहा मेन गजाल कशी रस्तो डिनोटिफाय करचो फाल्यां आनी कडच्यान हे इश्यूज येतले. तूं जर आज सरकार कॅटेगरिकली सांगता की हे कोला खातीर न्ही
हे आम्ही पण denotify करपाक कितें जालें ते problem नॉर्मल नॉर्मल No, why should you नॉर्मल denotify स्टेट करपाक हायवेज कितें problem? हय. नॉर्मल स्टेट हायवेज आम्ही हे करतले हय. अशें जर सरकारान सांगलें जाल्यार डिनोटिफाय जावपा जाय कोणाक जाल्यार रोड डिनोटिफाय जावपा जाय डिनोटिफाय कित्याक आमगे लोकांक त्रास जाले हेणी पडती सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर हाडल्या बार बंद बरोबर. करपाची ती आनी कॉन्टेस्टूय केलो ना हेंगे कितें प्रिंसिपल हे कहले फुट माते ते खबर ना म्हाका ती तेणी चॅलेंज केली ना जायत स्टेटीन चॅलेंज केली आनी रिलॅक्स करून गेली हेणी अजून देखून चॅलेंज केला सांग पळय, लोकांक खंयची कितले state प्रॉमिस relax केले केला? तेणी बरें हांव कितें म्हणटा तुगे सिरियसनस आहा न्ही तुका जर तर ते पयशे देखून मोडपा जाय आपण सांग थोडो तेंप तुमी भायर चलय मागीर हांव रस करता आनी मागीर डिनोटिफाय करता तेंय म्हणना थोडो तेंप आपण बाबा हें करता थोडो तेंप आपण ते करता. फोटी मारपाचे हे पास आमगे काडा कडेन म्हणून पास जाता. पासेस काडाय आमी आमगे रस करया सेंट्रला पयशे हाडया हो रस करया कित्याक तें जायत पयशे हाडले म्हण सांगले ते हुंय ते दिसती पडाय म्हणटू तो जायत सांगता आतां हो रस करया रस करतरी आपण डिनोटिफाय करता मातशें राव तुमी पासेस काडया तुमचे दोंगड्या तुमगे भायर चलय तेंय म्हणना मागीर फुडें मात म्हणा जालना आता एक म्हाका स्टेट लास्ट हायवेज आहे हय लास्ट सांग या स्टेट हायवे इट इज नॉट गोइंग टू फॅसिलिटेट अस बाकीचे आमकां सगळ्या गोंयकारांक तो यूज करपाक मेळपा ना एक दोन बार आहाय म्हूण आनी विचार चर्चिलान सांगले त्या भशेन एक्विजिशन जाले उपरांत तुम्ही तेजेर बार घायले जाल्यार तुम्ही मोड म्हणून सांगता स्टेट हायवेजाय लोकां भोंवपाकू अशें तुज्यान रस रुंद करून जाय तेस करून जायना जाय जाल्यार गव्हर्नमेंटाचो सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो जर येता जर जाय बरें पयशे येता न्ही पयस तूं घाल रस काबार करेन मागीर डिनोटिफाय तर कर तुमकां सांगू तेंय एश्युरन्स दिना तूं ते आयज एश्युरन्स कितकोन दितलो अरे स्टेट कितें? हायवे बांदतलो अरे केन्ना आनी बाबा. हाडटलो केन्ना बाबा. At that तू time कितें who will म्हणटा be ruling? तू कितें अशें म्हणटा ओगी बंडल अरे, मारून लोकां तू फोटो कितें म्हणटा पावता सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचो पयसो घेवपाचो रस्तो करपाचो ना, तू आनी गोरवां मागीर शेती जाल्यार- डिनोटिफाय ना, तू गोरवां मागीर शेती डिनोटिफाय जाल्यार- लोकांक फोटो ना, पावता कित्याक जाय. कित्याक ही आय, बंडलां- काय हे काम चलताय ते फकत ते पयशे हाडपा म्हणटाय न्ही ते पयशे काय येयले नाही अजून देखून हे आयला ती बुतां अरे आता ती आता बुतां, जी आपण कामां इतली पयशे कॉमेस हाडल्या, आहाय इतली म्हाका एक पयशे सांग हाडल्या, ती बुतांच एलेक्स बाब आता जी कामां सगल्याक तुका आता कॉमेस आहाय ती खंयच्यान येताय खंयची गव्हर्नमेंटाचे एक सांग म्हाका. म्हाका एक सांग पळया ज्वारीचेर ऑल दॅट वर्क इज एट वॉट कॉस्ट व्हॉट कॉस्ट फकत हे कोल आणि सगळे हाडपाक कोल कित्याक हाडपाक त्या रस्त्यान तुम्ही वचपाना तुम्ही कोंकण रेल्वे तसोच ओपोज केलो कोंकण रेल्वे वचपा खातीर अरे कोंकण रेल्वे आम्ही ऑपोज नॅशनल प्रोजेक्ट दॅट हॅज टू बी डन we wanted a route which was inside not this route. अलेक्स अलेक्स अरे, अलेक्स अलेक्स म्हाका हांव म्हाका सारको वेळ सोंपला म्हाका दिसता परत ही चर्चा फायनली कोलाचेरच पावली तू खंयच्यान तरी कोल मदीं हाडटाच पण फाल्यां विधानसभेक कोलाचेर डिस्कशन जावपाचें आसा Yes. आय होप की तेन्ना तरी अख्खी गोंय लायव्ह टेलिकास्ट पळयतलें आनी म्हाका दिसता मॅक्झिमम मेंबर्साक तेन्ना उलोवपाकय दितले अशी सरकाराची सद्याची तरी भुमिका उलोवपा आसा दितले इन्क्लुडींग अलायन्स पार्टनर उलोवपा दितले म्हूण न्ही स्पीकर उलोवपा दितलो म्हूण दिल्या इन्क्लुडींग पुरो. अलायन्स पार्टनर आणि कितें करीत अलायन्स पार्टनर्सांनी डिमांड केला की हाजेर सविस्तर चर्चा जावची हय. म्हणून फाल्यांची ऑपॉर्च्युनिटी घेवन ती जातली तेन्ना गोंयकारां मुखार ह्या गंभीर विशयाचेर म्हाका दिसता एक स्पश्ट एक चित्र उबें रावतलें इतलीच अपेक्षा आमी विधानसभे कडच्यान दवरतात आनी मेंबरा कडच्यान दवरतात आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावत पुरण नमस्कार